घटनात्मक पदाचेर वावुरपी मनशाचेर विजयान इतल्या सकयल्ल्या पावंड्याचेर वचून टिका करप योग्य न्हय अशें मंत्री सुभाष फळदेसाय सांगता। सभापतीन ह्या नादी सत्ताधारी आमदारा परस विरोधकांक संद दिवन आपल्या पदाक न्याय दिल्ल्याचें सुभाषाचें म्हणणें। सभापती रमेश तवडकराचेर विजयान केल्ल्या टिकेक भाजपान प्रत्युत्तर दिलां। एनडीएचे बसकेक सभापती रमेश तवडकरान हजेरी लावकूच ना। बसका सोंपल्या उपरांत आपले कांय प्रस्न घेवन ते मुख्यमंत्र्याकडेन आयिल्ल्याचे स्पश्ट करीत भाजपान विजयान सभापती आड केल्ल्या स्टेटमेंटांचो खर निशेध केलो। कालचे एनडीएचे बसके उपरांत विजयान सभापतीचेर उलयतना तवडकार हे सत्ताधारी पक्षातले बावले म्हणून स्टेटमेंट केल्ले। तशेंच विधानसभेत विरोधकांड व्यूहरचना तयार करपाचे बसकेत सभापतीचे कितें काम म्हणून विजय उलयल्लो। विजयाच्या ह्या आरोपांक आता भाजपान जाप दिल्या। लोकशाय राजवटीत विरोधकांकूय तांची बाजू मांडपाचो समान अधिकार सभापतीन दिल्लो आसा, तेन्ना एकाद्र्या बारीकशा कारणाक लागून विजयान सभापतीचेर आरोप करप सामकें चुकीचें आशिल्ल्याचें फळदेसाय सांगता। दुसऱ्या वटेन ताणें आदिवासी समाजा भितर फूट घालपाचें काम बंद करचें म्हूण फळदेसाय उलयलो। आमचो मानादीक सभापती काल बीजेपीचे कोर कमिटीचे मिटिंगेंतल्यान भायर येतना तेन्ना ताका प्रेसान विचारलें की तुमचें मंत्रीपद जावपाचें आहा ताचेर तुजें कितें आसा काय म्हणून सांगपाचें। जाल्यार मानादीक सभापतीन म्हणलें की आवाज जातलो म्हणून। ही कालची खबर। आज तो बीजेपी लेजिस्लेटिव्ह पार्टीची मिटींग एक हॉटेलान जाता, जी मिटींग आमकां भितरल्या गोपांतल्यान कळटा ही मिटींग असेंब्लीचें सेशन रीग करपाक केल्ली। थंय मंत्र्यांचे अंडर टिमी केल्यात। अशे मिटींगेक सभापती आपली हजेरी लायता। लोकांक कितें कळपाचें हातूंत? सभापती जो न्यूट्रल आसपाक जाय, जो एक अंपायर कसो आसपाक जाय, हो सभापतीच जर पक्षपात करपाक लागलो और सभापतीच जर बीजेपीचो एक मेंबर कसो भितर थंय वागूंक लागलो आनी बीजेपीचे मेंबर चड करून पपेट कशे जातात आनी हे पपेट कशे जर सभापती वागूंक लागलो जाल्यार लोकशाही आनी खंय उरतली। इन्फॉर्मेशन तांकां मेळ्ळें की आदरणीय सभापती रमेशजी तवडकर हे भारतीय जनता पार्टीच्या संघटनेच्या किंवा आमच्यो विधानसभेच्या अधिवेशनाच्यो स्ट्रॅटजी प्लॅनान भितर ते सामील जाले। हांव तांचें वक्तव्य जें केल्लें की ताणें पपेट म्हणलें किंवा ताणें सत्ताधारी पक्षाचे हातांतले बावले म्हणले, अशा पद्दतीचे शब्द वापरून तांणी जी अवहेलना केल्या ताचो आमी निशेध करतात। पयले सुवातेर आमची जी बैठक सुरू जाल्ली ती 12 आनीक ह्या बैठकीक आमचे सगळे आमदार आशिल्ले आनी सभापतीन ही बैठक केली ना। साधारण ते 1.5 तासाच्या चर्चेच्या नंतर आमची बैठक ही विसर्जित जाली आणि मुख्यमंत्री ह्या हॉलान भितर आमचे सगळ्यांची जी पर्सनल ज्यो फायल्स आसा जावं कितें आसा ते आमी क्लियर करपाक लागले आनीक आमचे कामाचे मतदारसंघाच्या कामाच्या विशीं हे सगळें करपाक लागले। आनी त्या वेळार सभापती कळ्ळें की मुख्यमंत्री हांगा आसात। ताणें आपली कामां घेवन विसर्जीत जाले नंतर साधारण अर्ध्या तासान जे आयले। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।